इन्सिडेंट कितें जाला तो फक्त सांगा. पार्टी मध्ये कितें तरी हिटेड डिस्कशन जालें आणि कोण पार्टी ती खंयच्यान आयिल्ली कशी आय आयिल्ली डोंट नो एक्झॅक्टली फ्रॉम वेर दे आर दे हॅड कम फॉर एन अपील. सो ते थंय भायरूच आसून तेंचे कितें डिस्कशन जावन कितें तरी प्रॉब्लम जालो तेंच्या भितर कितें जालें तेकाय खबर ना म्हाकाय खबर ना. सो आफ्टर दॅट विथ दॅट डिस्कशन एवरीथिंग स्टार्टेड एकामेकाच्या आंगार चडपाक लागले ऑल दोज थिंग्स. मग तुमकां ते अननोन असले म्हणजे ते कितें अनपेक्षीत असो इन्सिडंट घडलो. अनपेक्षीत बिकॉज आमचे म्हणजे तेंच्या भितर कितें जालें तें आमी सांगपाक शकना. सो लेट दीस कूल डावन अ बीट. सद्या पयलीं जावनी नो मागीर तुमी कितें केलें पुलिशेंक कंप्लेंट केली की मेन ऑफिस हांव हांगा आशिल्लें धारगळ आशिल्लें ऑडिट. सो हांव येता म्हटल्यार हेंच्यांनी कंप्लेन बी करून पुलीस स्टेशनार सगळे पुलीस बीन येवन दे हॅव ऑलरेडी टेकन द पीपल. सो आतां थंय तेंचें मेडिकल बीन जातलें. त्या भायर हांगा जो डॅमेज जाला तेच्या खातीर पंचनामा करपाक दे वील सेंड समवन ना. बरं तुमी तुमच्या हेड ऑफिसाक कळयलें. हय हेड ऑफिसाक कळयलां. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट ओनली. फॉर्मली पंचनामा एक जावपाक जाय एंड आफ्टर दॅट वी वील सी वॉट टू बी. कितें ती पार्टी खंयची पार्टी पोवची पडटली. ओके गोंयची भायली अशें आय कांट से रायट नाव बिकॉज ते अपेलंट कोण तो म्हाका तेजें नांव बीन पळोवचें पडटलें. तिनाचो टायम आसलो 3 ते 3:30 मेरेन वाट पळयली. मागीर डेट घेवची पडटा म्हाका. तेन्ना म्हाजें काम जाल्लें तेंचे भितर कितें जालें हांव नकळो म्हाजें हांव काम बरोवपाचें करतलो म्हाजें ऑलरेडी जाल्ली. तेन्ना कितें हांव लक्ष दिवना. जेन्ना एका म्हाका धुकल्लें तेन्ना हांव भायर पळालो. मागीर कितें मोडतोड जाली. मग ती पार्टी खंयसली गोवन पार्टी. एड्रेस गोंयचो आसा आनी ते कित्या खातीर म्हणून आयिल्ले. ते RTI अपील आसली. RTI अपील आसले. ते दोन एक्टिविस्ट पार्टी आसलेली काय. एक आमचो सेक्रेटरी PIO आनी एक मोरजी. बट आमच्या हांगासले जे स्टाफाक कोणाक कितें मार झोड अशें कितें जालें. मार म्हणजे काची बीन उसळ्ळे कितें फोडतोड कित्याक प्रत्येक जाण पळाले कित्याक कोणचेर काची बसता तेंचे कितें जालें इश्यू पर्सनल इश्यू तो नॉट रिलेटेड टू ऑफिस. आता जे तेंच्यांनी जे मोडतोड केल्या पळय ती हातीनच केल्या की तेंच्यांनी कितें हातीन बी कितें आसलेलें पळोवना की हांव म्हाजे एकदां फायली काडल्या हांव चिंतून भायर सरलेले. आतां ऑफिसाची डॅमेज कितें जाल्या. डॅमेज जी भायर जाल्या जी भितर जाल्या कितें कितें जालां. ओके त्याच्या उपरांत तुमी पुलिशेंक कळयलें. कोणी एकट्या स्टाफान फोन केलो तेंच्यांनी केलो दोनूय पार्टींनी केलो दिसता. हां मग तेंचे सोमतेच्यान तांकां दोनूय पार्टींक गेल्या. हय कोणी तरी फोन केलो एक पार्टीन खंयच्या तरी फोन केलो. मागीर आमी इन्फॉर्म केलें आमची व्हिडिओ ऑन द वे आसली 5 मिनटान पावली. ती हिंदी उलयताली. हां हिंदी उलयताली. हां दोनूय हिंदी पार्टी. ना एक आमचोच एक लोकल पंचायत सेक्रेटरी. हां पंचायत सेक्रेटरी सचिन धावस्कर. मग तेका कितें मार पळोवना कितें मार लागलो. पंचायत सेक्रेटरी म्हणलं मोरजे पंचायत. नमस्कार आम्ही आता असा BDO मामलेदार ऑफिसाच्या बिल्डिंगेच्या सकयल एक आत्ता जो इन्सिडंट जालो त्याची थोडक्यात माहिती दिवपाक सोदता की BDO जे ऑफिस आसा त्या BDO ऑफिसान कोणी तरी RTI मागलेली आणि RTI मागलेली म्हणून दोनूय पार्टी थंय आयिल्ली. एक पार्टी आसली ती सेक्रेटरी आसलेली मोरजे पंचायतीचो हो प्रकार इश्यू आसलो आणि त्याच्या खातीर जी पंचायतीचो सेक्रेटरी धावस्कर म्हणून आसा आणि दुसरे जे दोग जाण जे त्याच्या एड्रेसाचेर नाव आसा एक्चुअली मोरजी म्हणून पूण ते दिल्लीवाले हिंदी उलयताले आणि त्यांच्या भितर कितें तरी जालें आणि ऑफिसानच झगडी जावपाक स्टार्ट केली आणि झगडी इतली वाडली की तर BDOचे ऑफिस एंटायर फोडले गेले. आमी BDO जी आसा ते BDO मॅडमी कडेन उलयले की एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आनी कितें जालें काय म्हणून. सो तांणी म्हटलें की आपण ऑफिसान नसले म्हणून आपण धारगळी आसले पण जेन्ना कळ्ळें आपणाक तेंच्यांनी अशी इन्फॉर्मेशन दिली की त्या दोगां भितरच झगडी जाली आणि ऑफिसाची तोडफोड जाली. विषय कितें तो कांय खबर ना पण आयज ह्यो जो विषय जर जालो तो आयज दिल्लीवाल्यांक जे हांगासले जे जमनी जे विकतात आणि ताचो परिणाम म्हणून ह्यो अशा पद्दतीची आयज जो इथपर्यंत ऑफिस फोडी पर्यंत प्रकार घडटा. आयज जर आमी अशाच पद्दतीचे दिल्लीवाल्यांक जर जमनी विकपाक लागले भायल्या लोकांक जर जमनी विकपाक लागले जाल्यार ताचो परिणाम आयज जर ऑफिसान जो घडलो तो घरान फाल्यां सकाळी घुसोवन सुद्दां मारूंक शकतात. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हे पेडणे तालुक्यात जावंक शकता. सो ताच्या खातीर सगळ्यांक म्हणजे आतां ह्यो एक जस्ट सुरवात आसा आणि हाच्या फुडें कितें जातलें हें सांगूंक येना. सो त्यामुळे अशें दिसता की पेडणेकारांनी आपले जमनी शाबूत दवरूचे ह्या भायल्या लोकांक आणि स्पेशली दिल्लीवाल्यांक जी प्रॉपर्टी आसा ती विकची न्ही. जर विकले जाल्यार अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जो हांगा पेडण्यान घडलो तो ह्या फुडें आणखी मोठ्या प्रमाणात घडोवंक शकता. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.